सत्तरीत केन्ना आमकां वाघ दिश्टीच पडले ना तसो दावो सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेच्या सदस्यांनी केला। सरकारान गोंयांत वाघ संरक्षीत क्षेत्राची गरज ना म्हणून घेतिल्ल्या निर्णयाक येवकार दिवपाक म्हणून सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेची खासा पत्रकार परिशद जाली। सत्तरीत आमी इतले वर्सां रावतात मात आमी केन्ना वागूच पळयलो ना असो अजब दावो सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेच्या वांगड्यांनी केलो। गोंयांत वाघ संरक्षीत क्षेत्राची गरज ना अशें म्हणटाना संघटनेच्या वांगड्यांनी सरकारच्या निर्णयाक येवकार दिला। आता जंगलात येऊन शहरात रावले म्हणजे शहरात कितें अभयारण्य करपाचें आसा हय तुमकां आतां तुम्ही फक्त वाघ वाघ म्हणटात। जेन्ना जंगलात कोणाक खंय खावंक मेळना तेन्ना ते खंय तरी जनावर भायर सरता। तुमी जंगलात सामकें गेल्यार सुटसूट निवळ आनी तुमी वाघाच्या फाटल्यान रावन तुमी हें कित्याक करतले आमकां? तेन्ना म्हाजें इतकी तुमच्या कडेन म्हाजें म्हणणें आसा तुम्ही व्याघ्र अभयारण्य तुमकां करपाची तुमकां तर भायल्या लोकांक अजिबातच हें ना गरजच ना। कित्याक आमकां ह्या व्याघ्रा बद्दल कितें त्रास आसा ह्या अभयारण्या बद्दल कितें त्रास आसा हें आमी सोंसता तुमी कांय पळोवंक ना। तेन्ना तुमी येयात हांगासर तेजो अभ्यास करात आनी मागीर फुडलें उलयात। पर्यावरण प्रेमी आज वाघ व्याघ्र अभयारण्य कॅन्सल केल्याचें गोवोरमेंटान म्हटल्या बरोबर तांकां मातशें तेंच्या पोटान मातशी ती चड कळकळ येयली आनी ते फक्त वाघाच्या फाटल्यान वाघ अभयारण्य जाय वाघ अभयारण्य जाय अशें म्हणून तेंच्यांनी आतां सगळो डांगो पेटलेलो आसा। पूण हांव तांकां एकच प्रश्न विचारपाक सोदतां की तुमी जॉकेटां घातल्यात आनी पणजेन एसी रुमान बसल्यात आनी थंयसर भाशणां ठोकल्यात म्हणून हे सत्तरीन जें कितें आसा हें तुमकां कळपाचें ना। हे सत्तरीन तुमी पयलीं येवन हांगासर पळोवपा जाय खरेंच बाबा सत्तरीच्या लोकांचे हे त्रास आसा सत्तरी लोकांक व्याघ्र अभयारण्या बद्दल जावं हे फॉरेस्टा बद्दल सरकारा बद्दल त्रास आसा काय ना हेचो पयलो तुमी विचार करपाचो। उगीच आपल्या उठल्या सुटल्या आनी थंयसर आपली हें केलें आनी थंयसर भाशणां ठोकून आमकां हांगासर जर तुमी जर अशें आमची नामोनिशाण जर करपाचें आसात जाल्यार तुमचो फायदो कितें आसा? सबंद सत्तरी वाशियाचे लोक हीच जपले की ते 32 गांव त्या अभयारण्या क्षेत्रांत येता आनी ताका लागून तेंच्यांनी ते कॅन्सल करपाचें केलें। भावानो सबंद गोंयच्या भावानो हांव तुमकां उलो मारता की सत्तरीची परिस्थिती वेगळी आसा। हे पर्यावरण प्रेमी पळय म्हणटा ते थंय एसीन बसता कोण आनी खंय भोंवता पणजेन भोंवता शहरान आसता तांकां सत्तरीचो इतिहास भावानो कसलोच खबर ना। फॉरेस्टाचोच रायट थंय चलतलो आनी हो रायट तांचो घेवन ते आतां आमचेर हे ठोकपाक येयल्या हो आनी थोर अन्याय आमचेर जातलो ह्या टायगर रिजर्व करून। गोंयांत जमीन कितली आहा आमच्या सत्तरीन जमीन कितली आहा तितूंतले 211 किलोमिटर तुमी घेतले स्क्वेअर किलोमिटर उरला कितें 30 गांव तुमी घेतले 70तले 30 गांव अर्दी 70 काबार केली आनी आमची फायट आमच्या गांवांनी उरल्या ती आमी सोडचे ना। अभयारण्य जालें अभयारण्य भायर काडल्या शिवाय आमी रावचेच ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।